फुडल्या 24 वरांत गडगड आणि जोगलां सयत गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो. वेधशाळेन गोंयकारांक शादूर केल्यात. मात वादळान गोंयची शीम हुपून गुजराताकडेन प्रयाण केलां. सध्या गोंयच्या दर्यादेगांचेर उदक वाडलेलें आसा. नुस्तें मारप्यांनी दर्यांत वचपाचें धाडस करचें न्हय असोय उलो हवामान खात्यान मारला. गोंयचे वेधशाळेचो मुखेली डॉक्टर कृष्णमुर्ती पडगलवारान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें की दर्यांतल्यान येवपी वादळान गोंयाक साल्वार केला. सध्या हें वादळ गुजराता वटेन धांवपाक लागलां. दक्षिण गोंयांत पावस शिरशिल्लो, पूण फुडल्या कांय वरांत तो गोंयभर पडूं येता. तशेंच पावसा सांगातान दर वराक 55 किलोमीटर नेटाचो वारो येवं येता अशें ताणें म्हळां. Yeah, impact will be very severe and fishermen are advised not to enter into the coast or in the sea, and we have already issued the letters to the local administrative authorities to take the precautionary measure, and nobody should be allowed to go inside the sea. Already the measures have been taken. Cyclonic winds are going to affect for another 24 hours to Goa region, definitely, and from today to 24 hours, and further 24 hours there will be rain or thunder showers, and already we have given the weather warning to the ports and all authorities. वादळान पणजे मातशी आपली झलक दाखयली. फेरीबोट धक्क्या कडेन पार्क केल्ली एक कार उदक वाडिल्ल्यान मातशी बुडली. गाड़ी इधर था, ये पानी खींच के लेके गया. गाड़ी में तभी पानी नहीं था इधर. तभी पानी नहीं था बिल्कुल भी ना. ये पार्किंग थी, सारी गाड़ियां यहाँ लगी हुई थी पहले, और भी गाड़ियां थी. पार्किंग करके यहीं घूम रहे थे. लेकिन आपको उधर ये पानी नहीं था, अभी आया गया पानी. पानी बिल्कुल भी नहीं था, वो नीचे तक पानी नहीं था, बहुत नीचे था पानी. और हमें तो मालूम नहीं, हम तो यहाँ के वाकिफ नहीं है. हमें ये नहीं पता कि समुद्र का पानी आ जाएगा. वेधशाळेचो मुखेली म्हणटा खरो पावसाळो 12 ते 15 जुना मजगती सुरू जातलो. पावस सध्या कर्नाटकात पावला, पूण गोंयांत येवपाक मातशें आडखळ जाल्या. वादळ निवाळे उपरांत पावस गोंयचे वाटेक लागतलो. The cyclonic circulation will move further. The advancement of the monsoon will be towards north, and it will definitely move forward after dissipation of this cyclone. Favorable situations are concerned. The Goa is going to get the monsoon or arrival of monsoon around 12 to 15 as per the present scenario. खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी.